नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमिता कुंकळकाराचे टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां मिली पळय त्याच्यो हेडलायन्स। सरकारी खात्यांतल्या बंद आशिल्ल्या गाडयांची जातली पावणी। पणजे, म्हापशें, पर्वरी आनी मडगांवां जातले स्क्रॅप मेळावे। मंत्रिमंडळ बसकेत महत्वाचो निर्णय। पंचायत क्षेत्रातल्या पोरण्या घरांच्या दुरुस्ती खातीर मेळटली परवानगी। घरपट्टीची कागदपत्रां आनी घराचो प्लॅन पंचायतीत करचो पडटलो सादर। मंत्रिमंडळ बसकेतलो महत्वाचो निर्णय। बेकायदेशीर बांदकामां नियमित करपा खातीर अध्यादेश काडचे पयलीं गोंयकारांची व्याख्या करची स्पश्ट। आजीचो मुखेली मनोज परबाची मागणी। पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होचेरूय केली टिका। सरकाराक कळय नासतना बोंडला प्राणी संग्रहालय बंद दवरपाचो आदेश दिवपी IFS अधिकाऱ्याक कारणां दाखय नोटीस। केंद्राक अहवाल सादर करून करतले कारवाय। रानमंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। पेरीमळ काजुमळ लागसार आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयत बुडून एकल्या तरणाट्याक आयलें मरण। कुळे पुलिसांनी केलो कुडीचो पंचनामो। पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या हॉस्पिटलांत। आनी दक्षिण गोंयांत हावजी आनी हेर प्रकाराचे जुगार बंद। जुगार विरोधी कायदो लावचो चालीक। उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्याक दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांचो आदेश। आता पळयात खबरो विस्तारान। सरकारी खात्यांतल्या 15 वर्सां पुराय जावंक नाशिल्ल्या पूण बंद अवस्थेत 250 परस चड सरकारी गाडयांची पावणी जातली। हे खातीर बेगीनूच पणजे, म्हापशें, पर्वरी आनी मडगांवां मेळावे जातले म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान माहिती दिली। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय जालो। Proposal for the filling of the 4 posts of the psychiatric on the contract basis in the IPHP. ताज्या उपरांत allotment of the land 2557 for the अखिल गोमंतक श्री सिद्धेश्वर संप्रदाय प्रतिष्ठान रेव्हेन्यूची लँड सगळं प्रोसेस कंप्लीट करून त्यांना विथ पेमेंट करून त्यांना दिला विथ द कॉस्ट ऑफ 787 पर स्क्वेअर मीटर। या पद्धतीत त्यांना सिद्धरूड स्वामी मठाक ते दिल्ली आसा। इट इज अ रुमडामळ दवर्ली हांगासर अखिल गोमंतक श्री सिद्धारूढ संप्रदाय प्रतिष्ठान। Second, it is the allotment of the land 945 square meter for the village panchayat Kutti at the rate of 10,000 per square meter. त्यांनी पैसे भरून दिले। Expenditure sanction. Approval for the draft notification of the amendment of the Goa Prison Rule 2021 in terms of the Honorable Supreme Court of the Government of India judgment dated 30/10/2024. That petition अशिल्लो था। एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल एक्सपोजिशनची काही कामां आशिल्ली ओके ताका क्लियरन्स दिला ओके। There is a dispose of the off-road government vehicle at a scrap mela to be the organized at a various location in the state of Goa. Government of गोवाच्यो ज्यो ऑफ-रोड जाल्ल्यो व्हेकल आसात 15 वर्सां सकयल्यो ज्यो आसात त्यो मेला ऑर्गनायज करतले इधर द वन इज इन पर्वरी, मडगांव एंड म्हापसा आनी त्यो डिक्लेअर करतले डेट प्रायर टू 2 दीस। ज्यो गाडयो डायरेक्टली थंयच येवन ऑक्शनाक जेका कोणाक जाय तेणी व्हरपाच्यो आनी अबाव 15 इयर्स जाल्यार त्यो स्क्रॅपा खातीरूय त्योय कोणी येवन जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी व्हेला जाता बट त्यो डायरेक्ट थंय ऑक्शन करपाचें ठरयलां। एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 200 व्हेकल्स आर देर 250 व्हेकल्स ना गव्हर्मेंटाच्यो व्हेकल्स सगळ्यो आमच्यो व्हेकल्स आसा 15 वर्सां सकयल्यो परत तांकां रियूज करपाक मेळटल्यो 15 वर्सां वयल्यो आसा पयलींच्यो करतल्यो। खूब दीस जालो प्रोसेस लेंथी आशिल्लो त्या खातीर ताजो मेलाच करपाचो ठरयला। पोरण्या घरांची दुरुस्ती करपा खातीर पंचायत सचिवांनी 3 दिसां भितर परवानो दिवप गरजेचें। घरधन्यांनी 5 वर्सां फारीक केली घरपट्टीची कागदपत्रां आनी घराचो प्लॅन पंचायतीत सादर करचो पडटलो जाल्यारूच तांकां आसा तेच सुवातेर घर दुरुस्त करपाक परवानो दितले असो निर्णय बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घेतला। घर रिपेर करपा खातीर पंचायती कडेन जी NOC मागली वता ती सुटसुटीत करून 3 दिसाच्या भितर
पंचायत सेक्रेटरीन इश्यू करपाक जाय. त्या खातीर रिपेर ऑफ द एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर, ओके, सिंगल ड्वेलिंग युनिट किंवा स्ट्रक्चर जे आसा पळय न्ही, विलेज पंचायत सेक्रेटरी हो दिवपा खातीर रिस्पॉन्सिबल आसतलो. हातूंतले मिनिमम टू मिनिमम 5 वर्सां पयलीं घराचो हावस टॅक्स पे केल्लो आसपाक जाय. ओके, दुसरें तेंच्यांनी स्वता स्ट्रक्चरल इंजिनियर किंवा आर्किटेक्ट हाणें ताजो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसपाक जाय, म्हणजे स्टेबिलिटी रिपोर्ट. ओके, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ओके, हो तेणी दिल्लो आसपाक जाय. एस्टिमेटेड कॉस्ट आनी रिपेर हो तेजो. ओके, आनी विदीन 3 days हो जो आहा पळय न्ही सेक्रेटरी दितलो. बऱ्याचशा गोंयकारांक आपलें जुनें घर रिपेर करपा खातीर डिफिकल्टी येताली. तेज्यो फायली BDO कडेन वयताल्यो, डायरेक्टरा कडेन वयताल्यो. तो सगळो विशय म्हाज्या तकलेंत येयल्या उपरांत हांवें एकदम सुटसुटीत केला. तेणी डायरेक्टली एप्लाय करपाचें. तेणी फक्त ताका आपली हावस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, ती जुनी आसतली, जाय जाल्यार आपलो 114 लावपाचो आनी आपल्या घराचो जुनो फोटोग्राफ्स लावपाचो. अलॉंग विथ दॅट तेणें आपल्या घराचो नवीन प्लॅन लावपाचो, इंजिनियरा कडल्यान किंवा आर्किटेक्चरा कडल्यान स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट विथ एस्टिमेट लावपाचो, पंचायतीन सबमीट करपाचो. विदीन 3 days तेणी ताका इट इज नो ऑब्जेक्शन फॉर द हावज रिपेर. इन शॉर्ट, इट इज अ परमिशन फॉर द हावज रिपेर हें तेणी ताका दिवपाचें. जर तेणी सिंगल पॉयंट सेक्रेटरीच दितलो एकटोच आनी खंयच वयचें ना. इंजिनियर तेजी चॅक, कारण आपलें घर आपूण बांदता, तो तेजें घर तो बांदता, त्या आनी खंयसरूच वयचें ना. स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी गरज ना. मिटिंगेचे सुद्दां एप्रुवलाची गरज, कारण तेजें घर तो बांदता, आसा त्या घराचेर, आसा त्या प्लेंथाचेर. मिटिंगेक सुद्दां घालपाची गरज ना. पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेची सुद्दां गरज ना. हो आमी सर्क्युलर काडला आनी तेंचो एक्झिस्टींग रूल आसता तितून अमेंडमेंट करतले. ती सर्क्युलर जे आसा आज सगळ्या पंचायतींनी वतले. बेकायदेशीर बांदकामां नियमित करपा खातीर अध्यादेश काडचे पयलीं गोंयकारांची व्याख्या स्पश्ट करात. तशेंच स्थलांतरीत लोकांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची हे विशीं आरजीपीन पंचायत खात्यांत दखल केल्ल्या कागाळींचेर बेगोबेग सुनावणी घेवची अशी मागणी आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केल्या. पंचायत मंत्री माविन गोदिनोच्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांदकाम आसात. देखून ही बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक मंत्र्यान आपल्या मतदारसंघात सुरू करची अशी टिका आरजीपीचे मुखेली मनोज परबान केल्या. डायरेक्ट हायकोर्टाचे जे जजमेंट येयल्ले, हायकोर्टाचे जजमेंट येवन प्रत्येक मिनिस्टर आपापली स्टेटमेंट दिता आनी लोकांक कन्फ्युजन करून दवरलेले आसा आनी सगळ्या लोकांच्या मनात भंय जाल्लो आसा, स्पेशली आमच्या गोंयकाराच्या मनात. कित्याक गोंयकारांक खबर आसा की हो जो सरकार आसा हो सदांच मायग्रंटा वांगडा रावल्लो आसा आनी हो मायग्रंटांकूच सपोर्ट करतलो. आनी आतां CM स्टेटमेंट करता की आमी कितें तरी एक कायदो हाडटले म्हणून, की जें कितें हायकोर्टान ऑर्डर हाडले, डेमोलिशन जातले ते वाचोवपाक लागून, सेव करपाक लागून कायदो हाडटले म्हणून. लास्ट टायमूय आमी सांगलेले, परते एकदां सांगता की गोंयकार कोण तो डिफायन करा, गोंयकारांकूच रायट दिया, गोंयकारांचीच घरां आसा ती सेव करा. तुमी जो मायग्रंट हांगा गोंयान येयला, इल्लिगल हांगा आपली बस्ती घातल्या, इल्लिगल हांगा स्लम्स केला, तांकां तुमी घर नंबर दिला, तांकां तुमी लायट उदक सगळें जें दिलां पळय तें सगळें डेमोलिश जावपाक जाय, सगळें तेंचें काडपाक जाय रायट. कित्याक आमच्या गोंयान आमचो गोंयकार रावचो ना कोण रावतलो. आनी हे माविन गोदिनान आपल्या पंचायतींच्यान स्टार्ट करचें. कित्याक माविन गोदिनाची जर आयज कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार मॅक्झिमम जर मायग्रंटांचे इल्लिगलिटीज आसात, बस्तीज आसात, इल्लिगल घरां आसतलीं जाल्यार ती माविन गोदिनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी हे सगळें तांकां हो सेव करपाक सोदता. दॅट इज वाय हे जे आसा पळय एडिशनल स्टाफ जो घेवपाक जाय तो स्टाफ तो घेयना. जे फायली आमी घातला ते तो फुडें व्हरना. हांगा डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचेर DOP जी आसा तिचेर प्रेशर हाडटा आनी आमचे फायली फाटल्यान दवरपाक लायता. आमचो डायरेक्ट हो आरोप आसा. DOP प्रेशर हाडून आमी जे कंप्लेंट घातल्या ते फाटल्यान हाडून 3-6 म्हयन्याचे डेटी दिवपाक लायता. आयज जर हेचेर सारकें काम जाल्लें जाल्यार आयज कितलेशेच पंचायती क्लीन जावपाचे, बरे पंच सरपंच थंय बसपाचे आनी गोंयकारांक न्याय मेळपाचो. आयज हेच पंच सरपंचांनी गोंयकारांक बांद रे तूं करून घरां बांदपाक लायली इल्लिगली आनी तांकां आयज फोंडान घातलेलें आसा. आनी आयज आपणाक साल्वार करपाक आयज गोंयकारांक ते लिटरली गोंयकारांची घरां डेमोलिश जाल्यार तांकां पडलेले ना. ही परिस्थिती आयज जाल्ली आहा. सो आमचो सिंपल डिमांड आसा माविन गोदिनान पयलीं म्हटल्यार पंचायत राज एक्ट कितें आहा तो वाचचो, DOP कडेन तेणी बसचें, हो समजून घेवचो आनी जे आमचे केसीस आमी घातला, आमी डिमांड डायरेक्ट करता की आमी जे केसीस घातले पेंडींग आसा आमचे तेजेर बेगिनांतले बेगीन हियरींग घेवन लोकांक न्याय दिवचो. सरकाराक कळेन आसतना बोंडला प्राणी संग्रहालय म्हयनोभर बंद दवरपाचो आदेश दिवपी IFS अधिकारी नवीन कुमार हाका कारणां दाखय नोटीस काडपाचो आदेश दिला. तशेंच हे विशीं सविस्तर तपास अहवाल केंद्राक सादर करतले आनी जाय ती कारवाय करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. पळयात पुराय बातमी.
बोंडला प्राणी संग्रहालयात रानमांजरांच्यो 5 प्रजाती कसल्या तरी संसर्गजन्य दुयेंसाक लागून मरण पाविल्ल्यान प्राणी संग्रहालय 1 एप्रिल सावन तात्पुरते बंद दवरिला. मात आपूण रानमंत्री आसून लेगीत प्राणी संग्रहालय बंद दवरपा विशीं आपल्याक कांयच म्हायती दिवनाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजीत राणेन नाराजी उक्तायली. हाका कारणीभूत आशिल्ल्या रान अधिकाऱ्याचेर खर कारवाय करतलो अशें तांणी सांगिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर सरकाराक कळ्ळें नासतना प्राणी संग्रहालय म्हयनोभर बंद दवरपाचो आदेश दिवपी IFS अधिकारी नवीन कुमार हाका कारणां दाखय नोटीस काडपाचो आदेश दिला. तशेंच हे विशीं सविस्तर तपास अहवाल केंद्राक सादर करतले आनी जायती कारवाय करतले अशी म्हायती रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिली. जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे फिल्डान असू दे बेश्टे एअर कंडिशन कॅबिनान बसून तो यंग आहा आमी बी भोंवता आमकां बी कळटा विशय आनी ब्रिफींग सारकें जावंक ना हेजेर आमचें लक्ष पूर्णपणे PCC आपण आपल्या अंडर सगळें घेतल्या. चीफ सेक्रेटरी सांगला की स्ट्रिक्टली ताका शो कॉज नोटीस तो प्रेम कुमार जो पयलीं आशिल्लो तो ट्रान्सफर जाला पूण तेजे बद्दल DG फॉरेस्ट कडेन आमी तेजे पूर्णपणे तेजे ओवरऑल अप्रोच हेजे बद्दल आमी सरकार म्हणून आमी पत्र बरयता. सगळे आता मिडियाक सांगपाचे पयलीं मिडियान ऑलरेडी रिपोर्ट्स जालेला तेजेर कांय गोष्टी तुमकां बी खबर आहा पूण हांव जेन्ना रिपोर्ट म्हाजे कडेन येतलो ते तुमचे कडेन दवरता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पेरीमळ काजुमळ लागसार आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयत बुडून कमलेश नायक ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. हो तरणाटो ह्या न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ल्याची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी पेरीमळ काजुमळ हांगा आसा जे जाग्यार काल कमलेश नायक हांगा उदकान तेजी बॉडी मेळ्ळी आनी तेजी जेन्ना बॉडीक तेजी पुलिसांनी काडली तेन्ना तेजे आंगार जिन्स पॅन्ट आसलेली आनी टी शर्ट आसलेले आनी जे चप्पल आसले ते न्हंयचे कुशीन आसा. तेन्ना ताका अशें आयकूं येता की ताका पेंवपाक कळनासलेलें आनी तो येवन तशीच उडी मारली. तो न्हांवपाच्या उद्देशान येवना तो आत्महत्येच्या उद्देशान येवन हांगा उडी मारली असो शकता असो जे स्थानीक पुलीस आहा तेंच्यांनी हो व्यक्त केल्लो आसा. आनी जेन्ना कोणी समज जर न्हांवपा येयलो जाल्यार आपल्या आंगार कपडे दवरून जिन्स पॅन्ट घालून कोण न्हायना तेन्ना आपले कपडे काडून एक अंतर्गत वस्त्राचेर कोणी न्हाता तेन्ना हांगा पळयल्यार हो आत्महत्या करपा उद्देशान येयलो असो शकता. आनी अशें आयकूं येता की घरान तेज्या कितें तरी वाद निर्माण जाल्लो असो शकता म्हणून हांगा येवन तेणी आत्महत्या केली असो. आतां धारबांदोडीच्यान हांगा जवळ जवळ एक 20 किलोमिटर अंतर आसा. 20 किलोमिटर अंतर येवन इतले पयस येवन हांगा आत्महत्या करपाचें कारण कितें सद्या हेजो तपास कुळे पुलीस करता. गोमंतक TV खातीर काजुमळ पेरीमळच्यान एकनाथ खेडेकर. दक्षिण गोंयांत हावजी आनी हेर सगळ्या प्रकारच्या जुगारांचेर बंदी घालून जुगार विरोधी कायदो चालीक लावचो म्हणून दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यांचो उपजिल्लो दंडीक अधिकाऱ्यांक आदेश. दक्षिण गोंयांत जावपी हावजींचेर आनी हेर जुगार कार्यावळींचेर रोखडीच बंदी घालची तशेंच जुगार विरोधी कायदोय चालीक लावचो अशे निर्देश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्याक दिला. मजगती उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्यान आपल्या अधिकार क्षेत्रांतल्या कार्यावळी संबंधीत जायराती वा कागाळींचेर बारीकसाणेन नदर दवरची. कारवाय करपा खातीर तशेंच दाड घालपा खातीर थळाव्या पुलिसां कडेन समन्वय करचे. जुगार आडोवपाचो कायदो लागू करून संबंधीत व्यक्तींचेर कारवाय करून अशा कृतींचो सप्तकी अहवाल धाडचो अशें आदेशान नमूद केला. दक्षिण गोंयांत हावजी आनी हेर प्रकारचे जुगार वाडत आसात. हे फाटभुंयेर जिल्लोधिकाऱ्यान हो आदेश जारी केला. आमी पळयलां ल्हान ल्हान प्रोग्रामांनी हावजी हो खेळ खेळटालो पूण आतां दक्षिण गोंयांत पळोवपाक गेले जाल्यार खास करून साश्टीन हो जो हावजी खेळ आसा तो एक तरेचो जुगार असो जाल्लो आसा अशें आमी म्हणूंक शकतात. जाल्यार हो जो खेळ आसा ह्या खेळाचेर लोक एक खंयचो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाक आकर्शण म्हणून हावजी खेळ दवरतात आनी कोणा कडल्यान स्पॉन्सर घेवन ह्या खेळाचेर जी प्रायजां आसात ती प्रायजां लाखांनी दवरतात. हे फाटले म्हयन्यांनी आमी सावथ गोंयांत पळयले. जाल्यार ही जी प्रायजां आसात ती लाखांनी दवरलेले कारणान हो जो खेळ आसा जो बेश्टे सारे बर्थडे सारके पार्ट्यांनी जो बीन खेळ हो जातालो तो खेळ आतां एक खंय तरी गॅमलिंगाच्या दिशेन वळटा आनी हो खेळ प्रत्येक कडेन सावथ गोंयान लार्ज स्केलीचेर जाता.
म्हणून खंय तरी आतां कलेक्टरान हेची दखल घेतलेली आसा. सावथ गोवा जो कलेक्टर आसा, कलेक्टरान हेजेर हावजी खेळ हो जो आसा तो एक गॅम्बलिंग म्हणून तेणी घोशीत केल्लो आसा आनी ह्या हावजी खेळाचेर बंदी हाडची म्हणून कलेक्टरान काल ऑर्डर काडलेली आसा. जाल्यार आयची ही म्हत्वाची बातमी अशी आसा की हावजी खेळ आसा तो खेळ जो सावथ गोंयान खास करून साश्टी भागान जो खेळ चलतालो तो आज कलेक्टरान गॅम्बलिंग म्हणून ऑर्डर काडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल खरी बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. कळंगूट पुलिसांनी सिकेरी वाठारांत धाड घालून बेकायदेशीर रितीन चलपी IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. या प्रकरणात मूळ आंध्र प्रदेशातल्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान सुमार 95,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. पळयात पुराय बातमी. राज्यात बेकायदेशीर रितीन चलपी गैरकारभारांच्या प्रकरणांनी वाढ जायत चल्ल्या. तातल्या तातूंत सध्या IPL क्रिकेट सर्त चालू आशिल्ल्यान सर्रासपणान बॅटिंग लावप चालू आसा. परवरी उपरांत आता कळंगुटे पुलिसांनी सिकेरी वाठारांत धाड घालून बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ आंध्र प्रदेशातल्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान 10 मोबायल फोन, 1 लॅपटॉप तसेच हेर सामान धरून सुमार 95,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. दत्तला वर्मा आणि वेजंडला साईबाबू अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नावां आसात. कळंगूट पुलिसांनी ही कारवाय पोलीस निरीक्षक परेश नायकाच्या फुडारपणाखाला केली. फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. कदंबात कंडक्टरांचो उणाव आसा. हो उणाव भरून काडपा खातीर बेगीनूच कंडक्टरांची भरती करतले अशें कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार सांगता. कदंबात 5 वर्सां पुराय जाल्ल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक सेवेत कायम करतले अशें तुयेकार सांगता. कदंबात कंडक्टरांचो उणाव आसा. हो उणाव भरून काडपा खातीर बेगीनूच कंडक्टरांची भरती करतले अशें महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार सांगता. कदंबात 658 ड्रायव्हर भरपाची मंजुरी मेळ्ळ्या. सद्याक महामंडळा कडेन 639 बस आशिल्ल्याचे उल्हास तुयेकार सांगता. दिसवड्याचेर 224 ड्रायव्हर काम करतात. गेल्या वर्सा 223 ड्रायव्हरांक सेवेत कायम केल्यात जाल्यार 579 कंडक्टर भरपाची मंजुरी मेळ्ळ्या. सद्याक कदंबा कडेन 413 कंडक्टर आसात. गेल्या वर्सा 52 कंडक्टरांक सेवेत कायम केले तशेंच 35 कंडक्टरांक सेवेत बडटी दिल्ल्याचे तुयेकाराचे म्हणणे. कदंबान जवळ जवळ 658 आमचे ड्रायव्हर जे आमचे सँक्शन जाल्या ते आसा आमचे. तशेंच आमचे कंडक्टर जे आमचे सँक्शन स्ट्रेंथ आहा ते 579. आतां आमचे कडेन जश्यो बशी आसता त्या प्रमाणे आमी स्टाफ घेवचो पडटा आमकां. आतां सद्या आमचे कडेन करंट पोजिशन आहा ड्रायव्हर 639 आउट ऑफ 658. आणि आमी जे डेली वेजीस जे बदली ड्रायव्हर आहा ते आमचे कडेन 223 आहा. आणि आमी जशे जशे आमचे पोस्ट वेकंट जाता तशे तशे आमी तांकां प्रमोट करता, आमी तांकां फिक्स करता आमी. तशें कंडक्टराचे स्ट्रेंथ 579 आमचे कडेन सद्या आमचे कडेन 413 आमी आमचे रेगुलरायज आहा आमचे कडेन. आणि गेल्ल्या वर्सा आमी 52 सुमार कंडक्टरांक आमी फिक्स केल्ले कडेन आसा जे डेली वेजीस आसलेले ते. तशेंच आमचे जे कंडक्टर आसता तांकां आमी प्रमोशन दिता. कंडक्टर टू TC अशें आमी गेल्ल्या वर्सा 35 कंडक्टरांक आमी TC केल्ले कडेन आहा. आनी आमचे कडेन सद्या टेम्पररी डेली वेजीस कंडक्टर 224 आहा. आतां हांकां फाटल्या दिसांनी आमचे ऑनरेबल CM आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेणी ते 5 वर्सां आमी जाल्या अशा टेम्पररी स्टाफांक सुद्दां आमी परमनंट स्टेटस दिवपाचो ठरिल्ले कडेन आसा. तसो तांकां तो सगळे बेनिफीट मेळटले, परमनंट स्टेटस तेंचो जो कितें आसा ते तांकां मेळटले. दुसरें आमचे जे एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आसता ते आमी गेल्या वर्सा भितर आमी 11 लोकांक आमी प्रमोशन दिल्ले कडेन आहा. जे आमचे क्लार्क आसलेले ते UDC जाल्ले कडेन आहा, ATI जाल्ले कडेन आहा. ATI आसलेले तांकां आमी TI केल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे आमचे मेकॅनीक सेक्शना भितर आमचे हेल्पर आसता तांकां आमी मेकॅनीक प्रमोशन केल्ले कडेन आहा. 4 लोकांक केल्ले कडेन आहा गेल्ल्या वर्सा. जशें तशें पळोवपाक गेल्यार गेल्या 3 वर्सां भितर हांव चेअरमॅन म्हणून जेन्ना हांवें कदंबाचे सांबाळपाक घेतले तेन्ना पासून हांवें पळयलें की खुबशे अशे आमचे प्रमोशन दिवपी उरलेले, खुबशे अशे आमचे कंडक्टरांक फिक्स करपाचे उरलेले, अशे खुबशे अशे हांवें सरकारा कडेन पाठपुरावा करून तांकां फिक्स केल्ले कडेन आसा. आनी तशेंच आमच्या कंडक्टर आनी ड्रायव्हर जावं आमचे जे स्टाफ आसा तेंचे एक डिमांड आसा की
तांकां ते एरियर्स आहा तेंचे ते मेळपा खातीर त्या खातीर ती एरियर्सा खातीर फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा जावन चीफ सेक्रेटरी बी ते मिटिंगी आसलो आनी जे कितें आसा ते तेंचे लिडर्स आमचे कदंबाचे तेंचे एसोसिएशनाचे आनी तेंच्या बरोबर मिटींग जावन ते सरकारान थारायल्ले कडेन आसा सो खूब बरें दिसता की आमच्या ड्रायव्हर कंडक्टर आमचे खूब मेहनत करता आमच्या लोकांक सेवा दिवपा खातीर आनी आमचें कर्तव्य आहा की तांकां टायमार प्रमोशन दिवप आनी टायमार तांकां ज्यो कितें तांकां सवलती आहा त्यो मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करता. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत जावपी बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर आळाबंदी हाडपा खातीर ड्रोना वरवीं लक्ष दवरतले. तशेंच बेकायदेशीर नुस्तेमारी करतना खंयचो ट्रॉलर सांपडलो जाल्यार ट्रॉलराचो परवानो रद्द करून ट्रॉलर जप्त करतले अशी माहिती नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या. सध्या ड्रोनांतल्यान प्रयोग करपाक सुरवात केला अशें मंत्री हळर्णकारान सांगलें. तुमकां कोस्टल पुलिसाची बोट मागलेली तुमी ते मागलेली कोस्टल पुलिसाची बोट ऑलरेडी आसा आनी ती आमी दोगांक एक लावन ट्रेड करता एक बोट करता आनी आतांय करता. सर अनेक ते एलईडी फिशिंग ते इनलिगल पडते जायत आहा पडते आमी रेड मारीत आहा मात तेजेर ताका एक परमनंट मुद्दो काडचा ना तुमी हाय परमनंट मुद्दो चालूच आहा मरे परमनंट मुद्दो खंयचो ना ते पडते इनलिगल बरें ते आनी तो ड्रोनाचे तुमी हे काडा तेजेर मातशें सांगते ड्रोन आमी प्रोसेस कितें म्हणून सिस्टम ते यूज करून सिस्टमान वॉच करता रिकॉर्डिंग करता नंबर एबोल करता. सो कितलो नॉटिकल मायल्स घेवन हो ड्रोन वयतालो ते टेक्निकल ना वी आर ट्रायंग टू सदांच ते बोट म्हणटा स्टार्ट केले सर तुमी ऐक रे ना पयशे करतले पयशे सरकाराचे वापरतले सगळं फॉर्मेलिटी करून नाल्यार मागीर तुमकां चान्स पडटलो. ना पूण हो ड्रोन हाडपाक देखून तुमी आतां गव्हर्मेंटाक मागला पयलीं ट्रायल बेजीस कितें तरी करताले एजन्सीक दितले फिजिबल जातले जाल्यार आमकां सारकें पूण तेणी तुमकां सांगना बाबा नॉटिकल मायल्स कितले आसतले डेमॉन्स्ट्रेशन बाय वेन यू पयली फॉर्मेलिटीज पयले सगळे कंप्लीट करतले मागीर पूण केन्नाच्यान स्टार्ट करतले तुमी टेक्नॉलॉजी आमी बजेटांनी घालूंक आतां करून करता करपाक जाय. एक सांग म्हाका एज अ फिशरी इतले तुमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता तुमकां मेळलेले आसा फाटी कितलो तेंप जालो तुमी शारिरीक अपंगत्व आणि गरीब परिस्थिती असून लेगीत आमावली केपेच्या वालांको फर्नांडिसान पॅरासायकलिंग खेळात गोंया खातीर रुपया पदक जिखले. खेळाबरोबर ताचे पदवी शिक्षणय सुरू आसा. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारताचे प्रतिनिधित्व करपाची वालांकोचे सपन आसा. पळयात खासा रिपोर्ट. घरची परिस्थिती गरीब, हातपाय मारून कितें करतलो जाल्यार शारिरीक अपंगत्व. पूण आंबावली केपेच्या वालांको फर्नांडीस ह्या तरणाट्यान हार मानली ना. भुरगेपणा सावन वायट परिस्थितीचेर मात करीत ताणें गोंया खातीर रुपया पदक जिखलें. आतां आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारताचें प्रतिनिधित्व करप हें वालांकोचें सपन आसा. हालींच राष्ट्रीय पावंड्यार जाल्ल्या पॅरा सायकलिंग सर्तींत ताणें रुपया पदक जिखलें. घरची परिस्थिती सामकी गरीब. वालांकोचो आवय बापूय तिसवाड्याचेर काम करून घर चलयतात. हे वायट परिस्थितीत दीस काडूनय गोंय आनी देशा खातीर कितें तरी करपाचें सपन बाळगून आशिल्ल्या वालांकोन परिस्थिती सामकार हात तेकयले ना. खेळाची आवड आशिल्लो वालांको सध्या पदवी शिक्षण घेता. पॅरा सायकलिंग चॅम्पियनशिपाक पार्टिसिपेट केल्या आनी म्हाका अशें करून बरें दिसलें. तेंगे अशें करून रेस आसलेल्यो वेगवेगळे कॅटेगरी आसलेले अशें करून ओद्यां हात नासलोले ओद्यां पांय नासलोले आनी तेंगे अशें करून डिफरंट कॅटेगरी आसलेले आनी मुगे C5 आसलेलो कॅटेगरी आनी आमकां 3 रावंड आसलो ओद्यान 2 रावंड आसलोले 1 रावंड आसलो बेज ऑन द डिजेबिलिटी आनी आमगे हितून जायते जाण आसलोले तितून आनी गोंयचो हांव एकलो आसलोलो आनी वेगवेगळे देशांत अशें करून देशांत स्टेटींतले आनी आमगे गोंयचे हितूंतलो हांव एकलो रिप्रेजेंट केल्लो आनी फर्स्ट टायम रिप्रेजेंट करून म्हाका 2nd प्लेस मेळ्ळा. हांव आतां ग्रॅज्युएशन करता हें म्हगे लास्ट वर्स. पयलीं सावन ल्हानपणी सावन हांव सायकल चलयतालो आनी जेन्ना हांव म्हगे पयलीं कॉलेज फर्स्ट इयर हांव JCQ कॉलेजींत वतालो तेन्ना हांव ते काबार करून म्हगे एडमिशन रोजरी कॉलेजींत करपाक वयतालो. तेन्ना हांव एडमिशना हें करून येतालो सायकल घेवन म्हगे MTB घेवन. जेन्ना म्हाका एकलो साश्टी रायडर्सांतलो दाम्याव तो म्हाका मेळ्ळो आनी विचारपाक लागलो, अरे तूं बरो सायकल चलयता बरी फास्ट चलयता तूं आमगे क्लबान जॉयन जातलो. आनी म्हाका पयलीं सावन आशा आसलेली अशें करून क्लबान जॉयन ते आमगे सायडीन रोडान वयताले ते बँड जालो सायकल आनी तें नांव सुद्दां खबर आसना म्हाका पयलीं. आनी म्हाका दिसतालें हांव तितून जॉयन जातलो केन्ना चान्स पळया सोडपा ना म्हूण. आनी तेणें आमगे सर दाम्यावान रोड्रिगेसान म्हाका विचारलें
आपणा क्लबांच्यान आनी म्हाका बरें दिसलें चान्स मेळटा कित्याक सोडपाचो ती रायडर्स क्लबा भितर काडो आनी तेंगे मेन सर समीर सर नडकर्णे तेणें म्हाका जाय तो आदार दिलो पयशां वाटेन सायकल दिली तेणें म्हाका जाय आमगे टी शर्ट उत्ताय ती प्रोवायड केली जर्सी प्रोवायड केल्यो आनी जाय तो आदार दिलो आनी म्हाका वेगवेगळे इश्कोन रेस जाताय न्हू त्यो सांगपा लागलो अमके वालांको थिंग रेस घे तुका फुडार वचपा चान्स पडटलो आनी तशी कोन्न सांगून एक दीस म्हाका ग्रुपान मेसेज घाली वालांको नॅशनल जावपा आहा पॅरा ऑलिंपीक तेतून पार्ट घे आपूण तुका फूल सपोर्ट करतलो तूं पयशां वाटेन बी नाका सायकले वाटेन बी नाका सगलो आपणा आनी आमगे साश्टी फॅमिलीतून तुका सगलो सपोर्ट आसता म्हूण आनी तेच कारणां लागून हांव आज फुडें पावलां आनी ही मेडल जिखला चान्स पडलो जाल्यार हांव तो चान्स केन्ना सोडपाना आमगे फूल एफर्ट घातलो आनी आमगे इंडियांत इंटरनॅशनल रेस जाताय तांकां एशियन पॅरा ऑलिंपीक तेतून सुद्दां पार्ट घेवपा इच्छा आसा म्हाका आमकां सपोर्ट करूं जायना जालो मागीर तेम केला आदार हांव दिश्टिल्लें काम करता कोणें आपयल्या वयता कामाक आणि तू गेलो गो बी कितें करता तो दिश्टी कामां वयता एक दीस गेलो नाजाल्यार रावलो तेम सपोर्ट दिले ताका आमकां जायना म्हणून हांव ताका वचनाक म्हणटालें म्हाका आपूण आपल्याच्या मतीन तो गेलो हांव सदां सांगता ताका बाबा आमकां पयशे ना आमी कितें करून वयतलें म्हण चिंत्तालें मागीर तेगेले मतीन जालें तो आपूण फुडें वचपा आपूण वयता म्हणून मागीर आमकां आदार दिवपा जावपाना रे बाबा तुका शिकोवपाक आज शिकयलें तें परत आनी फुडलें कितें करता तुगे तें आनी कर म्हणून गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. फाटले कांय दीस जाले गोंयांत आडवेळो पावस हाजेरी लायता. मंगळारा राती आडवेळो पावस आनी वादळ आयिल्ल्यान कुळे पंचायतीच्या नववाडा वाठारांत प्रशांत देविदास हांच्या घराचेर माड पडून बरेच लुकसाण जालें. तशेंच बागायतीचेंय लुकसाण जालां. हाका लागून कुळे शिगांव पंचायत तशेंच संबंदीत खात्यान आमकां अर्थीक मजत करची अशी मागणी घरधनी प्रशांत देविदास हांणी केल्या. हांव प्रशांत देविदास नववाडा कुळ्या पंचायतीसून उलयतां. काल रातचे 12:30 सुमार हांगा व्हडलें वारें वादळ जालें तेन्ना म्हाजे 2 माड आनी 15 सुमार माडी सामकी मेली. तेन्ना म्हाका 20,000 सुमार लुकसाण जालां. तशेंच म्हाज्या घराचेंय थोडें मातशें लुकसाण जालां. तेन्ना हांव पंचायती कडसून मागता कितें म्हाका तरी लुकसाण भरपाई मेळची. थँक्यू. तर आमी कुळे पंचायत क्षेत्रांतल्या नववाड्यार हांगा आसा ज्या जाग्यार प्रशांत देविदास आसा त्यांच्या घराचेर राती 12:30 सुमार माड पडलो. जे अवकाळी पावस येता आनी जो वारो आयल्या कारणान हे माड आमच्या घरार पडलो अशें तिणें सांगलें आसा. माडाक लागून तेंची सुपारी आनी बाकीचे अन्य मोठ्या प्रमाणान लुकसाण जालें आसा. जवळ जवळ तिणी पंचायती कडेन मागणी केल्या की 30,000 आमकां लुकसाण जालां तेन्ना पंचायतीन आमकां आर्थीक मदती साठी सहकार्य करचें अशें तिणी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर नववाड्या वेल्यान एकनाथ खेडेकर. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड